नवो पाठ शिकया शाळेचो पयलो दीस. शाळा जेन्ना सुरू जावपाची आसता म्हटल्यार आमकां मे म्हयन्याची सुटी आसता तेन्ना आमी जेन्ना शाळा लागीं पावता तेन्ना शाळेक वचपाची तयारी करतात. तुमी करतात न्ही? तर आयज आमी ह्या पाठांत शाळेचो पयलो दीस लागीं पावतकच भुरगीं कशी तयारी करतात आनी त्या दिसा म्हणजे शाळेच्या पयल्या दिसा शाळेंत वचून कितें कितें करतात तें आमी ह्या पाठांत पळोवया. आयज शाळेचो पयलो दीस आशिल्लो आनी पवन बेगीन उठिल्लो. बेगीन म्हटल्यार सकाळी फुडें जेन्ना सूर्य उदेता तेन्ना तो बेगीन उठलो. तो आयज खुशाल आसलो. ताणें शाळेक वचपाची तयारी केली. तयारी म्हळ्यार कितें केलें? नवे कपडे घाले, नवो बोटवो घेतलो आनी तयारी करून तो भायर सरलो. आतां ही तांची शाळा. हो पवन पळयात तयार जाला. ही ताची भयण रतन. रतनानूय बोटवो घेतलो, कपडे घालून ते शाळेक वचपाक तयार जाले. शाळेचो वेळ जालो आनी दोगांय जाणां शाळेंत वचपाक भायर सरलीं. हो बोटवो, हाका म्हणटात बोटवो. आतां तुमी हें वाचूं शकता. तीं दोगांय भायर सरतकच तांकां वाटेक टोनी मेळ्ळो आनी ह्या टोनीन ह्या हुसेनाक उलो केलो. मागीर ती फुडें गेली. फुडें वतकच तांकां इपन मेळ्ळो. ह्या इपनान रजियाक उलो केलो. उलो केलो म्हणजे आपयलें, चल रजिया वेळ जालो, शाळेंत वचूंक जाय अशें सांगलें. मागीर फुडें गेल्या उपरांत तांकां गौरी मेळ्ळें. मागीर ज्ञानेश मेळ्ळो आनी अक्षय बी आयलो. हीं सगळीं जाणां खबरी करीत करीत शाळे कडेन पावलीं. चलयो चले उमेदीन आसले. आतां म्हाका सांगा, आतां तुमी हांगा वाचूं शकता हो पाठ? आतां तुमी म्हाका सांगात, हातून चले कितले आशिल्ले आनी चलयो म्हणजे तांचीं नांवां सांगात. चल्यांचीं नांवां आनी चलयांचीं नांवां. आतां हे चले आं आनी ह्यो चलयो. आतां चले कोण कोण आशिल्ले? पवन, टोनी, हुसेन, इपन, ज्ञानेश आनी अक्षय. बरोबर. चलयो कोण कोण आशिल्ल्यो? रतन, रजिया आनी गौरी. मागीर तांचे गुरुजी बी शाळे कडेन पावले. चलयो चले खुशाल जाले. हे तेंचे गुरुजी. गुरुजीन तांकां येवकार दिलो. येयात, शाळेन येयात, तुमचे सगळ्यांचें हांव स्वागत करतां अशें म्हणून येवकार दिलो. मागीर सगळीं भुरगीं वळीन नमनाक उबीं रावलीं. तुमी बी नमनाक उबीं रावतात न्ही शाळेन वतकच? प्रार्थना म्हणटात आनी मागीर निमाणे कडेन एका आवाजान आनी एका सुरान जन गण मन म्हणटात. बरोबर? तशेंच ह्या भुरग्यांनी बी जन गण मन एका आवाजान आनी एका सुरान म्हळें. आनी तें जातकच तांचे गुरुजी आसले ते थोडो वेळ तांचे कडेन उलयले. मागीर सगळीं जाणां आपापल्या वर्गान गेलीं आनी आपापले सुवातेर बसलीं. पळयात हो वर्ग आनी ही शाळा. हो वर्ग आनी ही शाळा. सगळीं जाणां भुरगीं आपापल्या वर्गांत बसलीं. वर्गांत कितें? मागीर मज्जा. सगळो मजेचो वेळ. नवो पाठ, नवी कविता, नवो नाच, नवो खेळ. म्हणजे सगळें कशें नवें नवें. नवें नवें शिकप. मजाच न्ही? आतां तुमी हो पाठ हांगा दिला तो वाचूं शकता. मागीर जर ही सगळी मजा मेळोवपाक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी नेमान शाळेक येवपाक जाय. सदांच शाळेक येवपाक जाय. वाचप करूंक जाय.
बरोवप करूंक जाय. आनी जशी तुमी आतां पयली पास जावन दुसरेक पावल्यात न्ही, तशीच ही दुसरी बी पास जावपाक जाय. ताच्या खातीर आमी शिकप जें आसा पळय, वाचप बरोवप तें बरे तरेन करपाक जाय. मागीर आमकां आमच्या गुरुजीची शाबासकी मेळटली. मागीर बापायची आवयची शाबासकी मेळटली, भावाची शाबासकी मेळटली, भयणीची शाबासकी मेळटली. हें काय ना, सगळीं आमकां बरीं भुरगीं म्हणटलीं. आतां हो पाठ तुमी हांगा वाचात आनी हांवें तुमकां हांगा अभ्यास दिला तो बी तुमी पळयात आनी पाठ दिला वाचपाक तो पळोवन तुमी करूं येता. हे रिकामे जागे भरात आसा. पाठ वाचून पाठाच्या आदारान रिकामे जागे भरात. ह्यो जोडयो लायात आनी हांगा कांय प्रस्नांच्यो जापो बरोवपाक दिल्यात, त्यो बी बरयात. पाठ परतून परतून वाचात म्हणजे तुमकां हाच्यो जापो बरोबर बरोवपाक कळटल्यो. देव बरें करूं.